ही मच्छी वाहिनी जी आमच्या प्रत्येक तालुक्यान दिल्ली आसा गोंयांत आतां ही आमच्या फोंड्यां ही आनी आमचो म्हागेलो मित्र पयलींचो सुबरायडू आतां न्हू खूब वर्सां पासून तो हांगा आसा पयलीं मिलिटरी आनी तो मिलिटरी हो मनीस हे तो नुस्तें घेवन सगळ्या फोंड्याक घेवन भोंवता लोकांची सोय जावची ते घेवन वतलो आनी बरें बरें नुस्तें हाडटलो बरें बरें लोकांक नुस्तें दिता बरें आनी सुंगट दितला सरपंच आसा पंच आहा पयलीं सगळें आसा आनी तुका हे सगळें पत्ता हे सगळें नुस्तें खाता आं आनी आमी गेला आयज गेले कितें लोकांनी सोमराचें नुस्तें खावचें सोमरा केलें आं ओके आं आं कॉम्पिटिशन अरे अप्लाय केले फिशरीज डिपार्टमेंटाक तेंच्यान परमिशन जाता लास्ट 6 मंथ करताले आतां फोंडा एरिया पंचायती आनी फोंडा म्युनिसिपालिटी दिया परमिशन दिली सरकाराची किती रेट आहा ते प्रमाणे हय बरें बरें फ्रेश नुस्तें मेळटलें होलसेल रेटी पडटा म्हळ्यार फोंडा तालुक्यान भोंवतले काय हांगा खांडेपार पंचायत आनी खांडापर पंचायत तुमची पंचायत सगळें एकूच आयलो न्ही खांडापर पंचायत आनी फोंडा शहरान म्युनिसिपालिटी आमी फोंड्या आसा त्या जाग्यार खांडेपार कुट्टी पंचायतीच्या एक नागरीक हेणी अप्लाय केल्ले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ते नुस्तें गांवां गांवांनी विकपाचें मोबायल व्हॅन अप्लाय केल्ले आनी ते ताका दिल्ले आसा आयज कृषी मंत्री रवी नायक हेच्या हस्तेक आज तेजी हांगा ताका चावी दिवन तेजी हांगा रिक्षाची गाडयेची इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी फाल्यांच्यान तो प्रत्येक हितूनी नुस्तें घेवन हांगा सेल करतलो एज पर गव्हर्मेंट रूल रेट कितें आसा ते रेटी प्रमाणे तो हांगा नुस्तें सेल दितलो अशें तेणें सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.